साळगांव तशेंच प्रत्येक विलेजीन एक कॅरम टुर्नामेंट जे आमचे कॅरम लावर आसा कॅरम स्पोर्ट्समॅन आहा ताका कॅरम आयज ओपन काल आमी सुरवात केली आनी आयज तेजी फायनल आसा. बऱ्यापैकी साळगांवान कॅरम खेळपी आसात आनी तेणे आपले कौशल्य दाखयलां हांव कालच्यान पळयतां आनी ते म्हाका दिसता आमी पूर्ण भारतीय जनता पार्टी जी आहा हे पार्टीन तो ऑर्गनायज करून आमच्या भुरग्यांनी सगळ्या स्पोर्ट हे आहात आमचे प्लेयर आहात सादारणशे म्हाका दिसता एक 80 प्लेयरांचे हे जाल्लें आसा नोंदणी जाल्ली आसा आनी 80 जाण आमचे हे खेळत जेंकां पयलीं जे जिखतलो जो विनर आसतलो तांकां 5000 प्लस ट्रॉफी दुसरो आसतलो ताका 3000 प्लस ट्रॉफी बेस्ट शॉट मारपी बेस्ट गोल घालपी हे सगळे जे प्रायज आसा हे प्रायज सगळे आमी दिल्ले आसा जेणे करून आमचे जे कॅरमचो स्पोर्ट्स आसा हो कॅरमचो स्पोर्ट्स आसा तो वयर सरचो ताका एक तेंको मेळचो आमी तो त्या खातीर ताका प्रोत्साहन दिल्लें आसा आनी अखील आमचो साळगांव मतदारसंघ म्हणटा पळय हो टुर्नामेंट फुडल्या आनी कांय दिसान आमी ऑर्गनायज करतले. म्हाका कळोन चुकलां की साळगांव मतदारसंघान बऱ्यापैकी कॅरम खेळपी आसात आनी तांकां एक प्रोत्साहन म्हणून हो एक टुर्नामेंट आमी करतले. सालिगांव BJP म्हणून आमी हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला आसा. ह्या आख्ख्या सालिगांवचे जे भुरगे आसा ह्या टुर्नामेंटाचे जो आस्वाद घेतात जे भुरगे काल आनी आयज अशे हांगा सगळे जाण डबल गेम ही चालू आसा. ह्या टुर्नामेंटान कंप्लीट सगळ्यो 30 टिमी भाग घेतलेलो आसा. टोटल 60 पार्टिसिपंट भाग घेतलेलो आसा. फर्स्ट टायम हो टुर्नामेंट. तसोच आमी ह्यान फुडें आमी चिंतला की ह्या मतदारसंघाचो टुर्नामेंट करपाचो हा कॅरम टुर्नामेंट तो येणाऱ्या काळांत आमी तो टुर्नामेंट करतले.